वेंचणुको जश्यो लागीं पावता तशें तशें राजकीय वारें तापता। बदल घडटा, सगळे कडेन कोण निवडून येतलो, खंयचो पक्ष वर्चस्व मेळयतलो, कोणाचें सरकार येतलें हाचे कडेन लक्ष लागता। राजकीय घडामोडी पॉलिटिकल पल्स ऑफ गोवा ह्या कार्यावळींत आमी तुमच्या मुखार मांडटा। आयज आमी तुमच्या मुखार घेवन येता पेडणे तालुको। उत्तर गोंयचो सगळ्यांत उत्तरेकडलो तालुको हो एक कुवाडे कशें। एका काळार सगळ्यांत कमी विकसीत तालुको म्हण ह्या तालुक्या कडेन पळोवप जातालें। थंय आतां येवपी मोपा विमानतळाक लागून केंद्रीत मुळाव्या सुविधां खातीर हो म्हाल विकसीत जावपाक लागला। तो बेगीनच गोंयच्या पर्यटन येवजणेचो केंद्र जावपाक शकता आनी हांगा आतां गेमिंग सिटी लेगीत तयार करपाचोय प्लान आसा। हें सगळें मात पेडणे लोकांक म्हारग पडपाचें आसा आनी ताचें लुकसाण भाजपाक सोंसपाक पडपाची दाट शक्यताय आसा। सद्याक तालुक्यांतले दोनूय मतदारसंघ मांद्रे आनी पेडणे हे दोनूय सुवातांचें प्रतिनिधित्व भाजपाच करता। मात 2017 ह्यो दोनूय सुवातो भाजपान वगडायल्ल्यो। मांद्रे काँग्रेसी कडेन आयिल्ली तर पेडणे मोगो कडेन। त्या वेळार काँग्रेसीचे उमेदवार दयानंद सोपटेन त्या वेळावेले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकां पराभूत केल्ले, जाल्यार मोगोचे मनोहर आजगांवकर म्हळ्यार बाबू आजगांवकराक भाजपाच्या राजेंद्र आर्लेकराक जे तेन्नाचे पर्यावरण मंत्री आशिल्ले तांकां पराभूत केल्ले। आतां ह्या गजालीक 5 वर्सां पुराय जाल्या। 2019 त्याच जाग्यार परत निवडून येवच्या पयलीं राजिनामो दिवन भाजपांत प्रवेश केल्ले सोपटे हे फक्त भाजपा मदले आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्या पक्ष तिकेटी खातीरच फक्त लढना, तर MGPचे तिकेटीचे उमेदवार जीत आरोलकर हांचे आड लढत आसा। जाणी 4 वर्सां आदींच मतदारसंघात कामाक सुरवात केल्ली आसा। 2017 सगळी कडेन तांची कामां पळोवन ते निवडून येवपाची सगळी कडेन चर्चा आशिल्ली। आरोलकर हांची आतां प्रचिती वाडल्या आनी आतां वेंचणुका पयलीं प्रचाराच्या काळांत ते स्वताक कडक तयार करपाक लागल्यात। मांद्रेच्या शेजारचो मतदारसंघ पेडण्यांत मोगोचे प्रवीण आर्लेकरान बाबू आजगांवकराक उडोवपाचो पुराय यत्न पणाक लायिल्लो दिसता। बाबू इतक्या उच्च पातळीर सत्ता विरोधी कारभाराचो फुडो करपाक लागला की ताका आतां भाजपाची तिकेट मेळ्ळी तरी तो परत निवडून येतलो काय ना हातूंत दुबाव आसा। हाचो सामान्य लोकांकय दुबाव आसा, कारण हो मतदारसंघ संशयाच्या भोवऱ्यांत आसा। आर्लेकरान मांद्र्या सारक्या आपल्या मतदारसंघातय कामाक सुरवात केल्ली आनी सरकाराच्या अपेसाचेर उजवाड घालून लोकां कडेन संवादूय साधला। सद्याक सुरू आशिल्लो महामार्ग, उदकाची पुरवण, विजेची पुरवण ह्यो मुळाव्यो सुविधा सोडोवपाक सरकाराच्या मुद्दाम केल्ल्या अडचणींचेरय तांणी उजवाड घाला। सरकाराचे फक्त पर्यावरणाच्या किमतीर तालुक्यांत गुंतवणूक करपाक पयशेवाल्यांकडेन लक्ष आसा, पूण ह्या व्हड प्रकल्पांक लागून हळूहळू सामान्य लोकांक आपल्या जमनीची किंमत दिवची पडटा, तांच्या जिणेचेर परिणाम जाता। जर तर भाजप आनी मोगो युती करपा खातीर एकठांय येवपाचो निर्णय घेता, एक विचार जो सद्याच्या घडयेक तरी शक्य ना, तेन्ना पेडण्या तालुको निश्चितपणान वादाच्या भोवऱ्यांत आसतलो जंय वाद जातलो। जीत आरोलकर आनी प्रवीण आर्लेकर इतक्या फुडें येवन फाटीं सरप्यांतले ना वा तांची जागा भाजपाक दिवपाचें ना। दोगांतलो एकटोय फाटीं सरपाचे ना आनी भाजपूय दोनूय सुवातो मोगोक सोडचे नात हेंवूय तितलेंच सत्य। पेडणे हो एक असो तालुको आसा जंय काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, TMC, आप सारक्या हेर पक्षांचो भालेकिल्लो ना, पूण हांगा मुखेलपणान भाजप आनी MGP मदीं कडक फायट आसा। MGP वेंचणुका उपरांतच्या युतींत भाजपाक तेंको दिवपाचो निर्णय घेतले काय ना हो वेगळो मुद्दो आसा, पूण सद्याची महामार्गाची दुर्दशा, अधिगृहीत जमनींचो मोबदलो, खंडीत उदकाची, विजेची पुरवण फाटल्या 5 वर्सांक ह्यो सगळ्यो समस्या सोडोवपाक सोपटे आनी आजगांवकर अपेशी थारल्यात। असले मुद्दे कितलोय अनुभवी राजकारणी असल्यार म्हारग पडपाक शकता।